मोले चेकपोस्टा लागसार 1 किलोमीटर अंतराचेर एका खासगी बागायतीत सुमार 5.5 टन गोमांस थळाव्यांक सापडले। ह्या विशीं थळाव्यांनी कुळे पुलिसांक कळीत केले। कुळे पुलिशेन गोमांस जप्त केले, तशेंच रिक्षाय ताब्यात घेतली। हे गोमांस सुमार 25 लाख रुपयाचे आशिल्ल्याचे कळटा। ह्या प्रकरणात पुलिशेन दोगांक ताब्यात घेतले। पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा। जाले उदक 8:30 7:30 सुमार आमचे भुरगे हे गोमांस येवपाचे आमकां खंयच्यान तरी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आनी भुरगे सगळ्याक भोंवताले। सो पुलिसांक कट मारून गेटीच्या वयर जी कोणी हांगा मित्तल म्हणून कोणी प्रॉपर्टी घेतल्या। आतां आमकां काय खबर ना की बाबा हे मांस हांगाच कट केलां काय ते भायल्यान येयला म्हणून, कित्याक गाडी आसा खाली, मांस आसा सकयल जमनीचेर, ते आतां ह्याच प्रॉपर्टीन कट जाता आनी हांगच्यानूच सायडीच्यान असो गांव वता, तेवटेच्यान गांवाचो रस्तो आसा वेगळो खंयचो जांबोले, तेवटेच्यान आमच्या भायर सरपाक मेळटा हेवटेच्यान। सो तेवटेच्यान गाडी म्हाका दिसता भायल्यान वयताली। सो आतां कितें म्हणून काय कळना, कितलेशे 3 टन सुमार हांगा गोमांस मेळ्ळेले आसा आनी हे आमी खोपोवन घेवचे ना। आमच्या गांवान तरी जर असले धंदे जर कोण करता आनी जर ते करता आनी तांकां सपोर्ट करता जाल्यार आमी ते खोपोवन घेवपा ना। म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी कितें अशी एक गाडी येवपा कळ्ळें न्ही, ते हितून आमचे भुरगे आमी लायले हांगासर, कळ्ळें तुका। लायले म्हणटकीर कितें आमच्या भुरग्यांक कळोन येयलें कितें आनी त्या टायमार ती गाडी मेळ्ळी जी हांगसरल्या मोल्या चॅक पोस्टा कडल्यान एक किलोमिटर वयर आसा, थंयच्यान ती एक कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा, त्या प्रायवेट प्रॉपर्टी कडल्यान ती गाडी भितर येताली आनी त्या भितर आमचे भुरगे गांवचे भुरगे बजरंग दलाचे भुरगे कळ्ळें न्ही, तांकां कळ्ळें आनी तेंच्यांनी ती गाडी धरली आनी तितून जे कोण आशिल्ले पळय ते 4 जाण कोण 5 जाण आशिल्ले कोण आशिल्ले पळय ते धांवले, कळ्ळें तुका। अशें आतां आमी धरलेली आसा गाडी। मागीर हांव नसलो काल, तो डॉक्टर रिषभ आयिल्लो, इन्स्पेक्शन करून गेलो तो मॉर्निंग। आतां परत हांव आयला, इन्स्पेक्शन केलें तर मोस्टली आतां ते बैलाचें मांस आसा आनी 5000 kg वयर आसा ते, आनी इलिगल वे आयला आनी अनहायजेनिक कंडिशनान आसा ते बैलाचें मांस। मोस्टली मार्केट प्रायस आतां 400 रुपया kg सद्या पर kg। ते 100 ग्राम आमी सॅम्पल काडपाक मागीर ते हैदराबाद वयतले टेस्टिंग स्पीसीस आयडेंटिफिकेशना थ्रू वयतले ते। रिपोर्ट केन्ना मेळटलो? रिपोर्ट ऑलमोस्ट 15 दिसांनी मेळटा, 15 ते म्हयन्यान मेळटा रिपोर्ट, 15 दिसांनी मेळटा रिपोर्ट। आमी मोले आसा जे जाग्यार राती संक सुमार, काल सांजची संक सुमार हांगा बजरंग दलाच्या भुरग्यांनी हांगा गोमांस हांगा धरलेले आसा आनी हे संदर्भात जेन्ना पुलीस कंप्लेन केली आनी पुलिसांक बाकीचे सगळे लोक येयले, बजरंग दलाचे आनी भुरगे येयले, जवळ 100-200 भुरगे हांगा जमले आनी राती हांगा जे पळयता तुमी की राती अशी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जाली की पुलीस फोर्सूय हांगा मोठ्या प्रमाणात हांगा तैनात करचो पडलो। जे हांगा कोणी मांस हांगा हाडूंक घातला हे कोणाची एक प्रायवेट भाट आसा, हे भाटान पयलींसून हांगा चलता काय कितें असो दुबाव आसा। जेन्ना हांगा 2 बिहारी आसलेले, ते बिहाऱ्यांक विचारले जाल्यार तेणी सांगलें की हांगा एक लोकल पुलीस आसा, त्या पुलिसान हांगा हाडून चावी काडली आनी गाडी हाडून भितर पुलिसान दवरले म्हणून सांगलें। तो पुलीस जो आसलो तो सिव्हिलाचे आसलो, तेंचे कडेन तो व्हिडिओ आसा, रिकॉर्डो आसा आनी तांकां लागून हे सगळें जालां अशें हांगा तेणी सांगलेलें आसा। जो कोण मालक आसा तो हितून गुंतला काय कितें अशें दिसता की हांगा राती 2 गाडी आसलेल्यो, 2 गाडी हाडून खाली केला की हे गाडयेन जवळ 5-6 टन माल वचों शकना। तेन्ना आनीक भुरगे आसलेले 10 जाण, जेन्ना हे भुरगे येयले ते भायल्यान खंयच्यान पळय आनी कांयच कोणाक मेळना। हे 2 बिहाऱ्यांक जेन्ना विचारलें बाबा तुमकां कोणी सांगला हें अशें म्हणून सांगलें, तेणी हांगा सविस्तर सांगलेलें आसा आनी लोकल कोणालो फोन ताका त्या टायमार येयल्लो तेन्ना तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून लोकांनी मागणी केल्ली आसा। जेन्ना सांगलें की पियान तांकां ताब्यान घेतले आनी गेले इन्व्हेस्टिगेट करपाक, तेन्ना भुरगे वोगी रावले आनी भुरग्यांक तेणी सांगलें की 6 वरांचेर सांजे तुमी केन्नाय येया, पूण बजरंग दलाचे जे कार्यकर्ते आसलेले तेंच्यांनी सांगलें आमी 6 वरांचेर कुळे पुलीस स्टेशनाचेर येतले। तेन्ना आमकां रिसर डिटेल्स दी हे जमनीच्या पात्रांवांक हाडला काय कितें, की हांगा मोठ्या प्रमाणात हे रॅकेट आसा काय कितें। गोमांस भायले कर्नाटकाच्यान हाडटा आनी ते सांगता की तो पुलीस जो आसा तो तांकां हांगा सोडटा काय कितें असो दुबाव हांगा बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक पडलेलो आसा। तेन्ना हेजेर बारीक पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन बारीक पद्धतीन जावची, म्हळ्यार सविस्तर जावची
आनी जे कोण आसा हितून गुंतल्या तांकां अरेस्ट करचे अशें बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी मागणी केली आसा. गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर.